तालुक्यात चार सीट दिल्या BJP. एक दिला मुरगाव, एक वास्को दिला, दाबोली दिला आणि कुटाळी दिला. अजून फक्त MP इलेक्शन दिसून आम्ही हे तालुक्यात लीड असते. आम्ही फाटल्या 5 वर्सां भितर ज्या पद्दतीन काम केलं आणि जे जशें हांवें म्हटलें की इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या संबंधान सुद्दां जें काम केलां तें सगळें पळयत जाल्यार आमी साऊथ गोंया भितरय ताजो खुबसो बेनिफीट आमकां जाला. जुवारीचो पूल आसतलो म्हण नाल्यार जशें हांवें म्हटलें NIT आसतली, IIT साऊथ गोंया भितर येता, खांडेपार पूल आसतलो, गालजीबाग दळपण पूल आसतलो. इवन आतां हांगासरल्यान आमी पळयतात की MPT कडलो जो वेर्णापुरीच्यान MPT कडेन वचपी जो ब्रीज आसा तो आसतलो, तें काम आसतलें. वेर्णाचो मिसींग लिंक आसतलो. ही प्रोजेक्ट जे आसा ते कामां जी आसात ही कामां त्या नदरेंतल्यान सगळीं म्हत्वाची आसात. आनीक म्हणून लोकांचो विश्वास जो आसा तो डेव्हलपमेंटाचेर आसा. म्हाका विश्वास आसा पूर्णपणे की जनता ह्या डेव्हलपमेंटा कडेन मोठ्या उमेदीन पळयता आनी तांकां विश्वास आसा की डेव्हलपमेंट हो भारतीय जनता पार्टी करतली. म्हणून जनता पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीच्या हे आसा की शेवटी लोकशाही आसा, प्रत्येक जण आपल्या पद्दतीन प्रयत्न करतलोच, पूण आमकां पूर्ण विश्वास आसा की आमी ह्या इलेक्शनान जिखतले. Formed under the leadership of Mr. Manohar Bhai Parrikar as the Chief Minister, and all the coalition partners have joined hands together for the development of the state. And in a coalition there may be some issues, but still in spite of that we have been able to resolve the issues. And for last 2 years we have been able to give a continuous and development-oriented government to the state. And I'm quite confident that all the alliance partners will come together, will sit together and definitely will work together for the victory of both the seats in the coming